आमच्या ग्रामसभेक मेजर इशू असलेलो तो रिगार्डिंग जो सेक्रेटरी आसा आमचो अशोक नायक तो आमच्या पंचायतीन मोस्ट ऑफ द टायम सांजच्या टायमार अवेलेबल नसता तो. सो आमच्या ग्रामस्था कडल्यान म्हाका खुबश्यो कंप्लेनी येताल्यो की कारण अशें तांकां डिफिकल्टीज जाताले. अर्जंट जर कितें आसा जाल्यार हो मेळना जाय. स्टाफाक विचारल्यार स्टाफ म्हणटाली खबर ना म्हणटाली, खंय तरी गेला म्हणटाली, व्हिडिओन गेला आनी खंय गेला, एकदां अशें बीन सांगताली. बट तो ते आमी कन्फर्म करून पळयलें जाल्यार तो त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान नासतालो. तेन्ना मेन म्हटल्यार आमी रिगार्डींग हेजेर म्हाजी फाटल्या जानेवारी म्हयन्यान कंप्लेन ऑलरेडी गेल्लेली आसा. आमच्या चीफ मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर, BDO, डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेंच्या कडेन रिगार्डींग की तो एक तर अवेलेबल नसता आनी तेजी बायोमॅट्रिक्स आसा पळय ती तेंच्यांनी काडून पळोवची जाल्यार तो रिप्लाय जर आमकां मेळटा BDO तो दिता की बायोमॅट्रिक्स आसा ते नॉट वर्किंग. जे बायोमॅट्रिक्स तांकां ते शिस्तीन रावपाक म्हणजे कामार टायमार येवपाक जाय, वचपाक जाय, हे पळोवपाक जे बायोमॅट्रिक्स थंयसर इन्स्टॉल केल्लेले आसा ते बायोमॅट्रिक्स नॉट वर्किंग म्हणून सांगता. हे आमकां रिप्लाय येता आनी डायरेक्टर मॅडमी कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की मॅडम असो असो इशू आसा जे आमच्या ग्रामस्थांक त्रास जाता. जाल्यार ती सांगता की ना आमकां वयल्यान हे येयल्लेलें आसा की आमदारा कडल्यान तुमच्या हे केल्लें की मातसो ताका आसूं न्ही, थोड्या मागीर कितें आहा तें पळोवया. हांवें कंप्लेंट दिवन सुद्दां तेजेर आयज पर्यंत कांयच एक्शन जाल्लेलें. स्वता हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां वचून हो विशय डिस्कस केल्लो आसा. कारण तेणी जो फोर्टनायट मिटींग आसा हे पळय हे सुद्दां लेटर फोर्टनायट मिटींग म्हाज्या तोंडा फुडें तेणी प्लेस करचें म्हणून, कारण ती प्रिसायडेड हांव करता. म्हाजी कन्फर्मेशन जाल्या नंतर तेणी तेजी पावर म्हणजे तेणी एक्झिक्यूट करप आनी मागीर तो जाय जाल्यार हांव नासतना सायन करूं शकता. गांव सांग लागींची पंचायत ग्रामसभा तितून हांवें एक कंप्लेंट घातलेली सेक्रेटरीची. सेक्रेटरी सकाळचो कामाक येता, हाफडे तो नसता, ड्युटेन नासता. ताका गव्हर्मेंटाचे तो गव्हर्मेंट आनी तो ड्युटी आसता वा नसता. हांगा तेजी गाडी एकी कडेन जाल्यार तो एकी कडेन आसता. आनी हांव 3 दीस जाले कामारसून रावन येयलो पळय जाल्यार हांगा ते म्हाका बर्थ सर्टिफिकेट आनी इन्कम जाल्लो हो हांगा एवेलेबल ना. एक स्टाफाक विचार स्टाफ म्हणटा आमकां खबर ना. हो विथावट इंटिमेशन हो वयता तरी खंय, हो एक आमकां प्रश्न पडला तो. आनी मेन म्हटल्यार तो आतां आयज कळोन येयलें की तो MLAच्या प्रेशरार हांगार आसा. MLAच्या प्रेशरार तो MLAची मिसयूज पावर करता. आनी एक तर म्हटल्यार तो सरपंच हांगा नसल्यार जाता असली ही भाशा तेजी उलोवप जाल्या. सरपंच ना, आमी सरपंचाक हे निवडून दिल्या कित्याक आमची कामां जावंक जाय म्हणून. हो डायरेक्ट येवन सांगता हेज्या कडेन कामां जातली ती परती सरपंचाची जावची ना. फाल्यां कुत्रो रस्त्यार मरतलो, गोरवां मरतली तेन्ना ही कामां कोण करतलो? आमचे सरपंच आमी ते पर्यंत वयतले. तो सेक्रेटरी करूं शकना ही कामां. हो इतली पावर मिसयूज करता की डायरेक्ट लोकांक खुबशा लोकांक हो त्रास जाता. बारीक कामाक आमकां बिचोले वयता. BDO ऑफिसान गेलो थंय तेच सांगता हेजी कंप्लेंट घाला.